श्री गोविंद गावडे सर निवडून आयले आणि मंत्री झाले। त्या नंतरच्यान आमचो पिरो वाठारांत सगळीच उदरगत जावन चेंज जायत रावले। शिक्षण क्षेत्रान आसूं जावं बाकीच्या क्षेत्रान आसूं, शिक्षण क्षेत्रांत तांणी आमच्यो पिरोच्यो खूबश्यो शाळा रिपेर करून तांणी नवीन अशें रुपांतर केल्लें आसा। हेचे फाटलें कारण इतलें की भुरग्यांक आतांच्यो सुविधा सगळ्यो मेळच्यो। पालक शिक्षक संघटनेची मागणी आशिल्ली जश्यो ह्या प्रिय मतदारसंघात बाकीच्यो शाळा आसा तश्योच तरेच्यो शाळा आमची शाळेत एक बरे तरेची शाळा जावची आनी खास करून ताका जोडून एक शौचालय आसचें, एक स्टोर रूम आसचो आनी हीच मागणी घसास लावपा खातीर आमी प्रयत्न केल्लो आसा। आज पालकांचेर आनी एक जबाबदारी येवन पडिल्ली आसा, शिक्षिकेचेर आज जबाबदारी येवन पडिल्ली आसा। कारण जगजरे वेळाचेर माझ्या प्रिय मतदारसंघातली शाळेंची आमी डागडुजी केल्ली आसा। तदनंतर एक अमूल्य असो बदल, क्रांतिकारी असो बदल प्रत्येक शाळेन घडिल्लो आसा। तो म्हणल्यारूच आमची शाळेची पटसंख्या जी आसा ती वाडिल्ली आसा। आज हांव एक गोष्ट सांगता, काल म्हजे बरोबर हांगसर दोन पत्रकार आसात। काल आमी बितकी खांडोळ शाळेचे एक CSRच्या अंडर आमी ताचें रिनोवेशन केल्लें आसा। इतले सुंदर शाळा आणि त्याच बरोबर तदनंतर जो कार्यक्रम जालो, मुख्यमंत्री त्या कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले, आमचे एडीसीचे चेअरमॅन सदानंद शेट कानोडे उपस्थित आशिल्ले आणि लोकांचो इतलो उफाट प्रतिसाद आशिल्लो की ते लोक बसपाक जागो नाशिल्लो। इतले शाळेचेर मोग आणि जितले आम्ही या शाळेचे आज डागडुजी केल्ली आसा, प्रत्येकाला शाळेचे काम होईल्ले आसा आणि म्हाका दिसता की आमच्या माझ्या प्रिय मतदारसंघातली प्रत्येक शाळेक तसो तरेचो साद चडसो। आज एक म्हणजे एक प्रसंग आयिल्लो आसा, एक प्रेशर आयिल्लो आसा। ज्या शाळेक आज आमी डागडुजी केल्ली आसा त्या शाळेक आज विद्यार्थी बसपा खातीर म्हजे जागो ना। आता एक 2-3 शाळा कालूच हांव मुख्यमंत्र्याकडे उलयलेलो आसा की ह्यो शाळा आता परत एकदा मोडून तांकां डबल ट्रिबल फ्लोर आमकां घालचे पडटले। इतली शाळेची आज ह्या प्रिय मतदारसंघात आज ताची संख्या वाडिल्ली आसा। कारण कितें, घडी आमच्या पालकांचे भितर एक समज आशिल्लो की आमचे सरकारी शाळेचे तुटके फुटके आसात काय कितें, सारके बेंच ना काय कितें। पण एक गोष्ट आमी लक्षात दवरपाक जाय की सरकारी शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांचेर आमच्यो शिक्षिका जितल्यो नजर दवरतात, कारण पटसंख्या कमी आसता आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याचेर लक्ष दवरपा खातीर शिक्षिकेक बरे वेळ मेळटा आणि म्हणूनच त्या भुरग्या भितर आशिल्लो गुण, त्या भुरग्याक कितें आवडटा, कितें सवडटा, ताचे भितर कितें चातुर्य आसा, ताचे भितर कितले गुण आसात, ह्यो सगळ्यो चाचपणी त्योच आमच्यो शिक्षिका पालकांच्या माध्यमांतल्यान आज मुखार हाडटात, वेचून हाडटात आनी ताका दिशा दिवपाचे आज प्रयत्न करतात। म्हणून म्हज्या आवर्जून ह्या वाड्या वयल्या खास करून खाजनच्या पालकांक एक नम्रायेची विनंती आसा, तुमच्या भुरग्याक शेजारची शाळा व्हरून सोडून बाकीच्या शहराच्या शाळेत घालू नका आणि खास करून इंग्रजीचे जे फॅड जे आयिल्ले आसा त्याच्या नादाक लागू नका, कारण आम्ही संस्कारहीन जावपाच्या मार्गाचेर पाविल्ले आसा। जनेवाचेर आपल्या मातृभाषेंतल्यान जनेवाचेर आमच्या भुरग्यांचे संस्कार जातले, तीच पिढी मोठी जावन घडटली।